नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश प्रभामणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। 70त रानथळांत उजो लागपाच्यो घडणुको चालूच। 2 दिसां भितर घडल्यो 3 घडणुको। वास्कोत घाणयारे उदक नाल्यांत सोडपाचे बंद जावचे खातीर काडटलो कायम उपाय। भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकराक दिलें आश्वासन। गडे उत्सवाच्या फाटभुंयेर फाटल्या 3 दिसां सावन साळांतले उदकाचे नळ आसा सुक्यार। थळाव्यांचे जाला हाल। सोलर फेरी थाल्ल्या धवो हत्ती। फाटल्या 4 म्हयन्यां सावन पडल्या धुल्ल खायत। धुळवटी खातीर सजला म्हापशेचो बाजार। रासायनिक रंगा बदला सैमीक रंगाक आसा मागणी। आणि घुमचे कट्टार घुम आणि वस्से वस्स्याचो गजर घुमलो अंत्रुज म्हालात। माळशेक नमन घालून अंत्रुजकारांनी केली शिगम्याक सुरवात। आणि आता खबरो विस्तारांत। 70 तालुक्यांत उजो लागपाच्यो घडणुको चालूच आसात। आयतारा सांजे चोल्ला घाटाचेर लागिल्लो उजो आजून भगभगता। तशेंच केरी वाठारांत काजूच्या झाडाक उजो लागपाची घडणूक घडल्या। थंय लेगीत उजो पालोवपी दळान उजो पालोवपाचें काम चालू केलां। आतांच मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चरावणे हांगा सरकारी रान क्षेत्रांत उजो लागिल्लो आसा आणि तो पालोवपा खातीर वाळपय उजो पालोवपी दळान धांव मारल्या। वाळपय उजो पालोवपी दळा कडेन आशिल्ल्यो 3 गाडयो 3 वेगवेगळ्या सुवातीचेर लागिल्लो उजो पालोवपाचें सद्याक काम करीत आसा। आणि वास्को वाठारांत घाणयारे उदक नाल्यांत सोडटा देखून नुस्तेमारी आणि थळाव्या लोकांक ताचो त्रास जाता। हे घाणयारे उदक नाल्यांत सोडपाचे बंद जावचे ह्या खातीर कायम उपाय काडटलो अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हाणें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकराक दिलें। तशेंच थळाव्या नुस्तेकारांक दिलें। निलेश काब्रालान सोमारा बायणा वाठारांत वचून सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांटाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। So all features will suggest Sankalp Baba आश्वासन करू शकता। फिशरमॅन आश्वासन दिवपाक आयला की आय एम वर्किंग सिन्सियरली फॉर देम आनी वील फायंड अ परमनंट सोल्युशन। पूण तेजे खातीर संकल्प बाबान म्हाका हेल्प करपाक जाय। हांवें संकल्प बाबाक सांगलां की तेजी घरकान्न हांगा लोकल कावन्सिलर आहा, बाकीचे कावन्सिलर आसा, एटलिस्ट मुरमुगांव दाजीक घेवन वास्को पळयतलो। खंय खंय जर उदक जे नालान सोडटा थंय जर हांव सुरेज करपाक जाय हांव रेडी आहा करपाक, म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना। पूण उदक नालान घाण उदक सोडपाक जायना हें म्हजें हेतू आहा। तेजे खातीर आमी थोडो टायम दितलो। हांवें एसेंब्लीन तुमकां खबर ना, लास्ट टायम एसेंब्लीन हांवें सांगलेलें हांव डिस्कनेक्ट करता उदक, लायट उदक डिस्कनेक्ट करता जे वयल्यान सुट्टा तें। मागीर दाजी येवन म्हाका सांगपाक लागलो मातशें रावड आमी सोल्युशन काडया म्हणून। पूण म्हाका दिसना तसें सोल्युशन जाल्लें आसा। सो हांव सगळे लोकांक मागता की एप्लिकेशन करचें, टॅक्निकली सोल्युशन जाता तें आमी काडूं शकता। सुरेज पायपलायन घालूंक जाय, सुरेज पायप घालून वाल्व घालपाक जाय। थंय जर जागो ना, कित्याक हांव वास्को पयलीं खूब वर्सां रावतालो, तुमकां खबर आहा। सो म्हाकाय खबर आहा त्या जाग्यान ते वाट वचपाची आसना। सो थंय जर आसा लोकांनी कॉम्प्रमायज करून तांकां आमकां वाट दिवपा पडटली पायप घालपाक। सो अल्टिमेटली फिशरमॅनाक जे त्रास जाता ते जावचे न्ही। एके वटेन गडे उत्सवाची उमेद फाकिल्ली आसतनाच ह्या उत्सवाच्या तोंडार साळ गांवांत उदका खातीर वळवळे काडचे पडल्यात। फाटल्या 3 दिसां सावन साळ गांवांत नळाक उदक ना देखून लोकांचे बरेच हाल जाल्या। नळ सुके पडिल्ल्यान गडे उत्सवात कितें करचें असो प्रश्न लोक विचारतात आणि दुसरे वटेन लोक सरकाराच्या नांवांत बोटां मोडटात। मंगळारच्यान म्हणजे जेन्ना होळयेच्या दिसांनी रंगपंचमी आसता तेन्नाच्यान साळ ह्या गांवांत गड्यांक सुरवात जातली। आमचो मदलो वाडो जो आसा तो दर सणांक आमकां पाणी ना आणि प्रत्यक्षात निष्क्रिय सरपंचाक तो वेळोवेळी आम्ही सांगला तरी आयकनात। आता तुम्ही बघा इतको वाडो पाणया शिवाय आमकां एक आतां थेंब पाणी ना घरा। हे आतां 4 दीस जाले। प्रॉब्लेम ना ते हेचेर आसले ते जाप तशी सारकी दिना नळार कोण दवरल्या ते
तेन्ना ऑफिसरांनी तात्काळ हेची दखल घेवची. फाल्यांचे आमचं मुश्कील आहा आमकां. तुमी पळयल्या ना अशी परिस्थिती. गेले 2 दीस हांगा उदक ना आनी येयल्ल्या सणांक चवथ म्हूण शिगमो म्हूण येयल्ल्या सणांक साळान उदक नासता. आयज अख्ख्या नॉर्थ गोवाक साळांतल्यान पायपलायन साळांतल्यान सगळ्यांक उदक पावता, सगळ्यांक पिवपाक उदक पावता. पूण साळान प्रत्येक वर्सा हीच परिस्थिती आसा. जेन्ना सण येता तेन्ना साळान उदक ना. कालच्यान उदक ना. आयज जे उदक तेंच्यान सोडलां एक थेंब 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 इतलें उदक. फाल्यांच्यान सगळ्यान व्हडलो उत्सव आमचो गड्यांचो उत्सव. अख्ख्या गोंयचे लोक येता, सगळ्यांक घरां सोयरी दायरी येता. पूण आयज ही जी परिस्थिती आयज बायलांचेर इतलें टेन्शन आहा. जर फाल्यां जर नळ ना, ह्या इतल्याशा उदकान कळशी भरतले, जेवण करतले, न्हातले, देवळान न्हावन धुवन फाल्यां देवळान वचोंक जाय, कशें करतले म्हूण सगळ्या बायलांक जर आयज तुमी विचारून गेले सगळ्यांक टेन्शन. आयज ह्या परिस्थिती भितर सकाळी सगळे 5-4 उठोन लोकांक बांयचेर धांवचें पडटा. आनी आयज जे आमी इतले चळवळ केली, सगळे केले, पूण आयज शेवटी आमकां आसा जैसे ते म्हणटा पळय तशेंच साळान आयज जाल्लें आसा. हेचेर कोणाचोच लक्ष ना. तेन्ना सरकाराकय सांगता बाबा आमचें नशीब की हांगाच्यान सगळ्यांक पाणी वयता, पूण साळान प्रत्येक सणाक हो जो जाता पळय, जी दुर्दशा करून दवरल्या पळय, तेजें कितें तरी सोल्युशन काडचें. चोडणा ते पणजे मार्गाचेर सुरू करपा खातीर हाडिल्ली सोलर फेरी बोट सध्या धवत ती जावन रावला. ह्या मार्गाचेर फेरी सेवेचो चड उपयोग जाता, मात सध्या ही सोलर फेरी फकत शोपीस कशी हाडून दवरल्या. सरकारी तिजोरेक खार घालून फेरी बोट हाडली खरी, मात तिचो फुडार कितें हाची जाप सध्या सरकारा कडेन लेगीत ना. सरकाराक संवय जाल्ली आसा की आमचो जो टॅक्स पेयर्साचो पयसो आसा तो वेस्ट करपाचो. आनी हें आयज परत दिसून येता जेन्ना आमी सोलार जी फेरी बोट आमच्या मुख्यमंत्र्यान हें केल्ली, इनॉग्रेट केल्ली. बट इनॉग्रेट करून बसून आतां 4 म्हयने जाले. ऑक्टोबराच्या 16 तारखेक तेणेन ती फेरी बोट इनॉग्रेट केल्ली. मात 4 म्हयने जाले, मात आजून पासून ती ऑन ग्रावंड म्हटल्यार आमच्या आयज दर्यान आयज दिश्टी पडना. जावं खंयूच आमकां जी फॅसिलिटी मेळपाक जाय तेंच्यांनी सांगलेलें की चोडणेच्यान पणजे पर्यंत ती फेरी बोट चलतली म्हणून. आयज खंयच दिसून येना की चोडणेच्यान पणजे पर्यंत येतली म्हणून. ती आयज धोक्यार थंय लावन तशीच दवरिल्ली आसा. म्हटल्यार जो टॅक्स पेयराचो 3.9 करोड जो हें आसा पयशे आसा ते आयज टॅक्स पेयराचे खंय ना खंय ब्लॉक करून उडयले. आनी सरकाराक एवरी टायम संवय जाल्या व्हडले व्हडले इव्हेंट्स करता, बेश्टे पयशे वेस्ट करता, कितेंच डेड इन्वेस्टमेंट करता. हो गोश्ट इन्वेस्टमेंट जाल्लो आसा आनी गोश्ट इन्वेस्टमेंट करून आमकां खंय ना खंय डेप्तान घालपाची हो प्रयास सरकाराचो जाल्लो आसा. आनी तांकां कांय पडलेलें ना. तुमचे कडेन जायना जाल्यार ती खरें म्हटल्यार पयलूच तेजी सारकी तोखणायेन स्टडी करपाक जाय. तुमी स्टडी करिनासतना डायरेक्ट येता, तूं म्हणटा एवरी टायम आपूण स्टडी करता जाल्यार तुवें स्टडी करिनासतना हाडलेलें काय कितें ही फेरी. सो आयज अशें दिसून येता की तुवें कांय स्टडी करूना त्या फेरयेचेर आनी ती हाडल्या आनी ती थंय बंद दवरल्या. ती मोडल्या काय कितें काय कोणाक कांय खबर ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मंगळारा जावपी धुळवटी खातीर म्हापशेचो बाजार विविध रंगांनी भरला. तशेंच पिचकाऱ्यो, मुखवटे, तोपयो, धाकटे बोमाडे हांकांय व्हडा प्रमाणात मागणी आशिल्ल्या कारणान ह्योय वस्तू आतां बाजारात व्हडा प्रमाणात उपलब्ध आसात. रासायनीक रंगा बदला जिवाक माल आशिल्ल्या कारणात लोक सैमीक रंगाक चड महत्व दिता आनी ताका लागून ह्या होळयेच्या वेळार चडशे लोक सैमीक रंग विकते घेताना दिश्टी पडला. रासायनीक रंग मार्केटात 120 रुपया जाल्यार सैमीक रंग 600 रुपया किलो दरान विकले वता. रंगा प्रमाण पिचकारेक लेगीत चड खप आशिल्ल्यान 50 रुपया पासून 300 रुपया मेरेन ती विकली वता. हे सगळे होळयेचे सामान घेवपाक लोकांची बरीच गर्दी बाजारांत भरिल्ली दिश्टी पडली. कितें कितें घेतला तुवें? सांग कितें घेतला? कितें दिसता?
ह्या ओलूच्या होळयेंत कितें एक्साइटमेंट आहा तुका? कितें करतलो तूं ह्या होळयेक? तुझ्या फ्रेंडा वांगडा खेळटली तू? अच्छा. आणि फ्रेंडांक कितें घेतलें तुवें? देवी माळशेक नमन करून अंत्रूज मालांतल्या शिगम्याक सध्या सुरवात जाल्या. घुमचे कटर घुम आणि ओस्सेच्या गजरांत फोंडे माल घुमघुमपाक लागला. अंत्रूज मालांतलो शिगमो गोंयभर फामाद. गोंयभरच्यान लोक हो शिगमो पळोवपाक येता. देवी माळशेक नमन घालपाच्या वेळार मंत्री रवी नायक आणि गोविंद गावडे थंय हाजीर आशिल्ले. म्युन्सिपालिटी आणि आम्ही एकमेकांच्या अंतरला हा पत्रकार आशिल्लो 1980 आणि आमचे बोर्ड आशिल्लो मंडळ बोर्ड आशिल्लो आणि सगळे आम्ही कॉन्सर्न सगळे आशिल्ले आणि त्या वेळार आमी वतना 1980 आमी सुरवात केली आणि आमकां सगळे तरेचे मेळ्ळे घेताले आणि मोठे बंदर साजरे करतात आणि त्याच्या नंतर हळूहळू आमी शिगमो सण गोंयभर गेलो. जसो शिगमो आमी गोंयभर गेलो तशीच आमी ही आपली शिवजयंती आमी गोंयभर केली म्हणजे आमी सगळे लोक एक उत्साह आणि आमची जी ह्या संस्कृती आमी सांगून दवरपाक लागलो. आमी शिगमो आणि त्या वेळी आमी शिवजयंती आमी गोंयभर केली ते आमी चालू आसा. अशेंच करून आमकां सहभागी जाता आणि अशेंच सगळ्यांनी सहभागी जावचे आणि अशी आपली उमेद जी आसा अशें हांव सगळ्यांक सांगता. आनी सगळे आतां 8 तारखेर हें आसा 7 एप्रिल बसीचे 8 तारखेर सगळे मेळ्ळ्यातले आनी 8 तारखेर हांव मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट जातलो तिस्कार थंयच्यान सुरवात करतलो आनी सगळे चित्रकारी मेळ सत्कार आणि पयले चीज पडली सगळे जी असेच साजरे आणि पत्रकार आहात असेच आपण सोमार दिसा तेरेकोल न्हंयच्या तीराचेर आशिल्ल्या सटी देवीच्या पारंपारीक शिगम्याक सुरवात जाली. सकाळच्या पारार सटी देवीक नमन घातल्या उपरांत रातच्या वेळार होळी घालपाची कार्यावळ जातली आणि ह्या वाठारांत घराघरात शिगमो खेळपाची ही परंपरा आसा. ढोल ताशाच्या गजरात पुराय वाठारांत ह्या दिसांनी शिगम्याच्या दिसांनी सगळो वाठार घमघमिल्लो पळोवपाक मेळटा.
फाटल्या दिसांनी पणजे पुलीस स्टेशना लागसार आशिल्ल्या रस्त्याचेर फोंडकूल पडिल्ल्यान ट्रकाचे टायर फोंडकुलान पडिल्ले. ह्या घडणुके उपरांत पुराय येरादारीची कोंडी जाल्ली. उपरांत हे फोंडकूल पुरायिल्ले. आतां त्याच जाग्याचेर फोंडकूल पडिल्ल्याचें दिसून आयला. देखून परतून एक फावट अपघात जावपाची शक्यताय आसा. G20 खातीर मिरामार ते दिवजा सर्कल मेरेन रस्तो दुरुस्तीच्या कामाक सुरवात जाल्या आनी ताका लागून मुख्य रस्त्या वयल्यान जावपी येरादारी मार्गांत बदल केल्ल्यान सांतनेज मसूण भंय ते चर्ची मेरेन येरादारी आडखून पडिल्ली. येरादारीची कोंडी जाल्ल्यान लोकांक सुमार वरभर तरी आडखून रावचे पडले. पुराय रस्तो धुल्लान माखला. सगळ्यो गाडयो सांतनेज रस्त्या वयल्यान पासार जाल्ल्यान दोनूय वाटेनची येरादारी आडखून उरता. आयज सरकारान खरें म्हटल्यार जो आमचे स्मार्ट सिटी हो प्रकल्प आसलो कितलो तेंपूच जालो हो पेंडींग आसलो. मात हेजेर जेन्ना टायमार काम करपाक जाय आसलें BJP सरकारूच आसलो. BJP सरकारान जो टायमार काम करपाक जाय आसलें ते टायमार काम करूंक ना आनी तेका लागून आयज अशी दशा जाल्ली आसा की आयज कणकुलां पडल्या ती काम जावचे पयलूच ती पुरयता. म्हटल्यार खड्डे घातले ते सगळे पायपां घालपाक जावं आनी कितें घालपाक टायम जावचे पयलूच पुरयता आनी तेजेर आतां रस्ते करपाचे आसा. आनी अशें समज जालें नाल्यार जो पयसो कोणाचो वेस्ट जाता हो प्रत्येक गोंयकाराचो पयसो वेस्ट जाता. गोंयकारांचो टॅक्स पे जो करता तेजो पयसो वेस्ट जाता आनी हितून लॉस फक्त गोंयकाराक जाता. हे सरकारान आपणा तकलेन घालपाक जाय. मात सरकाराक काय पडलेलें ना. सरकाराक लॉस जाल्यार चलता. G20 येता म्हणून ते आयज खंय ना खंय ते पुरयता. मात हें काम जाता तितलें बेगीन जावपाक जाय आसलें. आयज स्मार्ट सिटी तुमी पळयलां आसतलें कितलें मॅस जाला तें. आख्खे फाटल्यान तुमी आख्खे पणजेन पळया तुमी खंय सेम इश्यू जाला. खंय खणकूल पडला रस्तो बंद हें बंद तें बंद हेंच चालू आसा. खंय ट्रक पडटा. सो हें सरकाराचो जो प्लॅनिंग आसा जावं जे डिपार्टमेंटांचो प्लॅनिंग आसा तो सारको ना आनी त्या कारणाकूच लागून हें इश्यू जाला. आनी परत आतां पावस रोखडोच लागीं पावतलो. परत सेम सिच्युएशन जातली. पणजे बुडटले ते बुडटले नाल्यार तुमी मुद्दम पळया कित्याक आयज सरकाराचो कांय कंट्रोल ना. जाय थंय कितेंय कन्स्ट्रक्शन करता खंय नल्ला आसा कितें आसा तो कांयच आजून पर्यंत तेजो प्लॅन ना सारको प्रोजेक्शन ना आनी तेका लागून हें मिसमॅनेजमेंट सरकाराच्या वतींच्यान जाला. डिपार्टमेंटूय तशेंच सुशेगाद आसा. तेंकाय पडलेलें ना. ते स्लो करताले. आतां तांकां खंय ना खंय रातचें करचें पडटा. मात आयज कितें जालां ती कामां बंद दवरून ती पुरयता आनी परत काम चालू केलां. सो हें खंय ना खंय लॉस आसा गोवा सरकाराक. आमचो जो बजेटान आसा बजेटान परत घालतले. आतां तुमी पळयता आसतलें मांडवी जो बी अटल सेतू आसा अटल सेतूचेर सेम जालें. तेंच्यांनी पयलू बांदलो नेटान आनी आयज कितें जालां आयज तेंची जो दामोर आसा तो काडून परत दामोर घालता. हो लॉस परत प्रत्येक गोंयकाराक वयता आनी तेकाच लागून आमचे उदकाचें बील आमचे लायटीचें बील हें सगळें वाडटा आनी आमकां खरें म्हटल्यार म्हारगायेचो जो त्रास आसा तो गरीब लोकांक सादारण लोकांक हे त्रास जाता. देवचाल पंचक्रोशी कदंब येरादारी कर्मचारी संघा वतीन निवृत्त कर्मचाऱ्यांचो सत्कार केलो. अस्नोडे कदंब बस स्थानक सभाघरांत आयोजीत कार्यावळीक कदंबाचे अधिकारी महेंद्र पेडणेकार, संकेत मांद्रेकार, देवीप्रसाद भट, कदंब महामंडळाचे आदले संचालक हरीश तोणकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. सहाय्यक येरादारी निरीक्षक उदय मालवणकर, ड्रायव्हर गोविंद गाडी आणि देविदास मांद्रेकर या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचो मानेस्तांच्या हस्तुकी सत्कार केलो. इन्वेस्ट करा आणि पयशे सांबाळून दवरा. बेटे पयशे मेळ्ळे म्हणून एक 15,000ची गाडी आनी कितें अशें घेवन यूज करनाका. कित्याक तुमकां आतां रिटायर जाल्या उपरांत कसलो सोर्स ऑफ इनकम आसपाक जाय. ते जॉब करून उडोवं नाका. जे कितें वस्तूचेर वॅल्यू कमी जाता तितून घालूं नाका. जे ते वाडटा तुमकां रिटर्न्स मेळटा तेतून घालात आनी जे भुरग्यांकूय शिकयात. सदांच एज्युकेशन हेल्थ आरोग्य बरें उरपाक जाय म्हणून तुका विचारलें की तुमी कशें आसा म्हणून सदांच तुमी विचार करा की हे करून तुका कितें मेळटा. सदांच एज्युकेशन शिक्षण आनी जे कितें तुमचें हेल्थ आसा तेतून घाला. की आरोग्य सगळ्यांत सदांच यू आर रेडी टू डू एवर रेडी टू डू एनीथिंग. आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी सजमान करता आनी अबाउट ती ड्युटीच्या फुडें एक एक्स्ट्रा स्टेप घेवन जेन्ना तो परफॉर्म करता तेन्ना तो रिकॉग्नायज जाता आनी तो कदंबाचें नांव वयर काडटा. हे आमचे जे सिनियर स्टाफ आसा तेंच्यांनी ही देख आमच्या ज्युनियर स्टाफ जे जाल्लेले आसा पळय ऑर ज्युनियर जॉयन जातात तांकां दिवची आनी तेंच्यांनी ती ज्युनियर स्टाफान तेंचे कडल्यान शिकवण घेवची. जेन्ना आमी अशें एक एडिशनल काम अपार्ट फ्रॉम आवर ड्युटीज मातसो फुडें एक पावल घेवन जेन्ना आमी काम करतले तेन्नाच ती आमचें नांव कदंबाचें नांव वयर सरतलें.
शिवोले मतदारसंघात उदकाचो प्रश्न सुटावो करपाक ह्या म्हयन्यांत 5.6 MLD प्लांटाचे उक्तावण करतली अशें आश्वासन शिवोलचे आमदार डिलायला लोबोन दिला. उदरगतीच्या नदरेन कामां करता आनी दर म्हयन्यांत कामाची वळेरी मतदारांमेरेन पावयता अशें खुद्द डिलायला लोबोन सांगलें. गव्हर्नन्स इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आमचे कडेन कितले जाता ते आमी एवरी मंथ रिपोर्ट धाडटात आमच्या वोटरांक. एवरी मंथ ऑन माय फेसबुक अकाउंट ऑल्सो इज देयर. म्हयन्याक हांवें इतली कामां केली. सो म्हाजे हे पळयात रिपोर्ट पळयात आनी आदल्या मंत्र्यांचो नाल्यार आमदारांचो रिपोर्ट पळयात. आय एम नॉट सेयिंग दॅट आय एम डुईंग water is the main issue in Shioli constituency. आता आम्ही 5.6 MLD वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट घालतात थंयसर. ते जाले म्हणटकच आय विल बी द हॅपियस्ट पर्सन ऑन अर्थ. ना मेन दीस इज PWD इज हेल्पिंग अस. जाता 5.6 MLD प्लांट हांव ह्या म्हयन्याक इनॉग्रेट करता. म्हापशा झेवियर्स कॉलेजी कडेन रस्तो खणून दवरला आनी ताका लागून थंय यो वच करपी लोकांक त्रास जाता आनी लागींच महाविद्यालय आशिल्ल्यान येरादारीची खूब कोयंडी जाता. रस्तो खणून दवरिल्ल्या कारणान अपघात घडपाची लेगीत शक्यता आसा. रस्तो खणिल्ल्या लोकांक टर्न घेवन दुसऱ्या दिकेन वचचें पडटा. ह्या रस्त्याच्या कामाची बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. आयच्या काळात बायलां सगळ्या मळार फुडें आसून तांकां योग्य माची मेळप खूब म्हत्वाचें अशें मत वाळपयचे आमदार देविया राणे हाणें व्यक्त केलां. आधुनीक युगांत बायलांनी स्वताची बरी प्रगती केल्या अशेंय तिणें म्हटलें. संवसारीक बायल दिसाच्या फाटभुंयेर वाळपय खासा बायक रॅलीचें आयोजन केल्लें. ह्या रॅलीच्या उक्तावणा वेळार ती उलयताली. ह्या वेळार बायलांनी गुलाबी रंगाचे कपडे घालून बायक रॅलीत व्हडा उमेदीन वांटो घेतलो. ह्या रॅलीक भाग घेवपाक कित्याक हें दाखोवन दिता की आमी महिला खंयच्याच क्षेत्रांत फाटल्यान ना आनी जशें जशें आमकां एक प्लॅटफॉर्म मेळटा, व्यासपीठ मेळटा, थंय थंय आमची कला दाखोवपाक महिला सदांच फुडें आसता आनी अशीच तांकां असोच पुश दिवन प्रोत्साहन करून सदांच अशें एक व्यासपीठ दिवन प्रत्येक क्षेत्रांत महिलाक फुडें काडपाक जाय. आनी ही जी समानताय आसा बिटवीन पुरुश आनी महिला हें इट्स इम्पॉर्टंट की महिलाक कळपाक जाय इक्वॉलिटी म्हणटा ती कितें आनी तांचो योगदान जो आसा ह्या समाजान तो कितें आमी सगळ्यांनी विसरपाक जायना आनी विसरपाक दिवपाक जायना आनी विसरपाक दिवपाकय ना. हय की ना? सो जे आमी महिला ही स्त्री शक्ती आसा ती सगळ्यांचेर भारी. सो हे आमी पळयता की कितली हांगा स्त्री शक्ती आसा आनी सगळ्याक परत एकदां उनवणीत परबी. कोलवाळे बंदखणींतल्या कैद्यां कडेन मोबायल फोन, चार्जर्स, इयरफोन आनी त्या भायर घुंवळी वखदां मेळपाचे प्रकार चालू आसा. आयतारा बंदखण महानिरीक्षकान अचकीत भेट दिवन कैद्यां कडल्यान सुमार 23 मोबायल फोन, चार्जर्स, इयरफोन आनी त्या भायर गांजा लेगीत जप्त केलो. कैद्यांची बंदखणीच्या मुखेल प्रवेशदाराचेर सदांच तपासणी जाता तरी लेगीत ह्यो सगळ्यो वस्तू बंदखणींत पावल्यो तरी कश्यो असो प्रश्न उपरासता. हाचे आदी अशे प्रकार उक्ताडार आयला. हे प्रकार घडपा फाटल्यान बंदखण कर्मचारी आनी कैद्यांची मिली भगत आशिल्ल्याचें दिसून येता तरी लेगीत ह्या सगळ्या घडणुकांचेर बंदखण प्रशासनान आजून मेरेन कसलीच कारवाय कित्याक करूंक ना असो प्रश्न उपरासता. IGP प्रिझन आणि काही पोलिसांनी कोळवाळ कारागृहात जाऊन छापा टाकला. काल रविवारचा दिवस होता त्यामुळे प्रिझनचे सगळे अधिकारी तसेच जेलर वगैरे बहुतेक जण सुट्टीवर असतात आणि अशाच वेळी सुट्टीच्या काळात कैदी हे जास्त करून मोबाईलचा वापर करतात. तसेच तिथे ड्रग्स वगैरे सगळा त्याचा वापर सुरू असतो. काल IG प्रिझन यांनी टाकलेल्या छाप्यात सुमारे 23 मोबाईल्स, त्याशिवाय गांजा, तंबाखू, चार्जर्स तसेच इंडक्शन कॉइल्स वगैरे सापडलेत.
यावेळी साध्या वेशात गेलेल्या ह्या पोलिसांना तेथील काही कैद्यांनी, जास्त करून नायजेरियन कैद्यांनी त्यांना ओळखलं नाही. त्यामुळे त्यांना जाब विचारल्यावर काही पोलिसांनी त्यांना चांगलाच हिसका दाखवला. असे हे प्रकार हे नेहमीचेच घडत असतात. यापूर्वी असे प्रकार घडले आहेत, पण हे मोबाईल येतात कुठून किंवा ड्रग्स आतमध्ये पोचतो कसा हे अजूनही कोणाला पोलिसांना किंवा तिथल्या सुरक्षा व्यवस्थेला शोधून काढण्यात अपयश आलेलं आहे. हे कित्येक वेळा असं झालं आहे, पण यंत्रणा फक्त सुस्त झालेली आहे. हे पण आतल्या अधिकाऱ्यांच्या लागेबांधेशिवाय शक्य नाही. कारण असे ड्रग्स किंवा मोबाईल्स 3 ठिकाणी चेक केले जातात. तिथे 3 स्तराची सुरक्षा व्यवस्था आहे. पण तरीही हे आतमध्ये जात असल्याने याला कुठेतरी पळवाटा आहेत. त्यामुळेच हे शक्य आहे, पण अजूनही कोणाला त्याचा शोध घेता आलेला नाही. कोलवाच्या सेंट्रल जेलीची सेफ्टीक टँक फूल जाल्ल्यान तातूंतल्यान घाणयारें उदक भायर व्हांवपाक लागलां आनी ताका लागून थंयचो वाठार सामको बुडसो जाला. बुरशेपणा खातीर जडाळ जाल्यात. सेफ्टीक टँक बेगोबेग खाली करून नितळ करपाची गरज आसा. मात जेलीच्या प्रशासनान ह्या विशया कडेन गांभीर्यान पळयिल्लें दिसना. तशेंच हळशिकावणो वास पातळिल्ल्यान थंय यो वच करपी मनशां विटपाक लागल्या. ह्यो आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाचे यूट्यूब चॅनल आनी फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.